नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक येवकार। बरें जेवण जेवपाचो आनी बरें जेवण रांदपाचो घोस तर सगळ्यांकूच आसता, पण अशा वेळार जेन्ना तुमकां माध्यम मेळटा एका कुकिंग कॉम्पिटिशनचे तेन्ना सगळ्यांकूच एक आगळी वेगळी उमेद जाता। अशीच एक पाककला स्पर्धा आयोजीत केल्या CMM अरेना गोमंतकच्या जोडपालवान आनी ही आशिल्ली स्वीट डिश मेकिंग कॉम्पिटिशन। तर आमी आज हेच कॉम्पिटिशन तुमच्या मुखार हाडटली। पळोवया ह्या स्पर्धेंतले वेगवेगळे स्वीट डिश तशेंच आयचे जैतिवंत कोण जातात ते। CMM अरेना या फर्निचर मेगा स्टोरांत गोमंतकच्या जोडपालवान घेतिल्ल्या गोड पदार्थ करपाच्या ह्या पाककला सर्तींत सुमार 50 स्पर्धकांनी भाग घेतलो। वेगवेगळ्या जिन्नसाचे रुचकर आनी सोबीत प्रदर्शन पळोवन सगळ्यांच्याच तोंडाक उदक सुट्टा अशें जाल्लें। या स्पर्धेक 3 परीक्षक आशिल्ले। रोहन परेस किचन डायनेमिकचे CEO तशेंच कॉर्पोरेट शेफ आनी किचन डिझायन कन्सल्टंट। दुसरी परीक्षक अमिता सलत्री, अभिनेत्री आनी लेखिका। आनी सारिका शिरोडकर, अँकर आनी सिनियर प्रोड्युसर गोमंतक TV। या तिगाय परीक्षकांनी या स्पर्धेचे परीक्षण केले। काय पारंपरिक पदार्थ नव्या पद्धतीन करून प्रस्तुत केले, तसेच सत्व, सान्नां, पुरणपोळी, तवसळी, मिला, खीर, केळ्याचो हलवो, गाजराचो हलवो अशे तरेकवार पदार्थ आशिल्ले। तसेच नवे पदार्थांचो हातून आस्पाव आशिल्लो।
जसे ॲलोवेरा डिलाईट, टेंडर कोकोनट पुडिंग, ओट्स शिरा, पपाया मोदक, राजभोग आइसक्रीम, पाइनएप्पल डिलाइट, ब्रेड हलवा, फिंगर मिलेट पुडिंग, रागी आमंड, तरेतरेच्या केक्सचो हांगासर आस्वाद घेवपाक मेळ्ळो।
एकापेक्षा एक तोंडाक रूच हाडपी पदार्थ हांगासर आशिल्ले. इनामां जाहीर जावच्या पयलीं CMMचे जनरल मॅनेजर हरी कौल हाणें आपले मनोगत व्यक्त केले. This is an initiative of CMM Arena in association with Gomantak, and we have been doing it for last several years. I think this for sweet dish is the 5th, and for Sofa Carnival it is the 7th event. So I'm delighted to see that a lot of participation every year. There's a participation, and this initiative is to encourage the talent in the society. The talent which sometimes is hidden, it does not get an opportunity to come out, to come and get a platform like many people get. And this way we feel that we are doing some small contribution in the society to appreciate that talent which is hidden, which does not get much appreciation. So participation is more important than winning.
we must encourage ourselves also. Whenever there are events where we see that we have some talent and we must express it, we must come forward and express it. And we should not be shy about it, that what people are going to be saying. But something is there to learn. And something is there that someone will be declared as a winner, wherein you have a contribution that you have participated in that. I thank Gomantak for their support in this and for associating with us for last many years, and they have always been a pillar in this encouragement for the society. And I also thank judges who have come here. माचेर हजर आशिल्ल्या परीक्षकांनी स्पर्धकांची उत्साह आणि उर्बा वाडयली. खरं म्हणल्यार सगळ्यांत पयलीं कॉंग्रॅच्युलेट करून दिसता आयचे ऑर्गनायझर्स CMM अरेनाचे ज्यांनी आयची ही कार्यावळ आयचे कुकिंग कॉम्पिटिशन जे आसा हे ऑर्गनायज केला. खरं म्हणल्यार तांचें काम आसा लोकांची घरां चलोवपाक, पण ते घरां चलोवच्या बरोबरूच ते तांच्या घरान आशिल्ले टॅलंट्स जगा फुडें हाडपाचो एक प्रयत्न करता. आनी तांच्यांनी जशें सांगलें की फक्त कुकिंग कॉम्पिटिशनूच न्ही पण खूबशी स्पर्धा ते हांगासर ऑर्गनायज करता. हे आमी खुबशे फावटी पळयतात की बिझनस खंयचे तरी आसता पण ते सगळे बिझनसाचेरूच फोकस करता, पण समाजा खातीर कितें तरी करचें, समाजा खातीर कितें दिवचें हे खातीर आमी वचून वता. पण हांगासर खरेंच तांचो इतलो बरो इनिशिएटीव हो आयकून बरें दिसलें की कितें तरी आमी जेन्ना कितें करतात स्वताक आमी समाजा कडेन आमी कितें मेळटा तेच आमी समाजाक परत दिवपाक जाय. आणि हेच ते एक बरें काम करता. म्हाका दिसता तांकां लागून मोठ्यान ताळो चलयले तांकां तशेंच तेंची कशें म्हणलें की खंयच्या कॉम्पिटिशनान सगळ्यांत चड गरज आसता ती स्पर्धकांची, आनी तुमी हांगासर आयला ती सगळीं हांगा विनर जाल्लीं आसा. कित्याक स्पर्धेक येवप पार्टिसिपेट करपूच म्हळ्यार व्हडली गजाल. प्रायज मेळप सेकेंडरी, पण सगळ्यांक अशें दिसता की घरान आमकां सगळ्यांक जेवण करपाची सगळ्यांक संवय आसता. इन्फॉर्म टॅलंट तो आमकां सांगपाची गरज ना की अमकेच कर तमकेच कर. कितें जिन्नस मेळ्ळे हातीन आनी मातशी आमकां ती शस्त्रां मेळ्ळी काय ना आमी सोमती थंय मागीर किचनान झांसी किराणी म्हणल्यार जाता. रोखडेच आमचे हात सारके खंयच्याय जिन्नसाचे तितले बरे पैकी चलतात ते आमी खंयचोय पदार्थ झटपट तयार करूं शकता. ताका लागूनच घडये आमकां अन्नपूर्णा म्हणटात आनी प्रत्येक घरान अशीच अन्नपूर्णा आसतात. आमकां जर कोणाकय विचारलें की जेवण कोणाचें आवडटा खंयचें आवडटा, आमी प्रत्येक जाण म्हणटा म्हाका म्हाज्या आईचें जेवण आवडटा, म्हाका तरी म्हाज्या आईचें जेवण आवडटा. तशेंच ताका लागून सगळींच जी घरान बायल्यो आसा ती सगळींच विनर, कित्याक तांचें जेवण प्रत्येक ताच्या घरांतल्या मनशाक आवडटा. सो कॉम्पिटिशन जेन्ना येता तो फक्त तुमकां एक प्लॅटफॉर्म मेळटा, एक कॉन्फिडन्स बिल्डअप जाता. आनी म्हाका दिसता तो प्लॅटफॉर्म मेळपाक जाय प्रत्येकाक, आनी हो प्लॅटफॉर्म तुमकां हांगासर मेळ्ळा. आमकां चलयांक म्हणा ल्हानपणांतल्यानूच आमची फर्स्ट चॉयस आसा ती भातुकल्याचे खेळ. आमकां कोणें सांगूंक नासता की फुडें वचून आमकां जेवणूच करपाक जाय, पण खंय तरी आमकां ते खबर ना देवाचें हें म्हणल्यार की तेन्ना ल्हानपणा पासून आमची चॉयसीस आसता तो भातुकल्यांचोच खेळ. आनी त्याच भातुकल्यांच्या खेळांतल्यानूच आज कितलेशेच संवसार म्हणटात ते फुडें पावल्यात. कितल्योश्योच बायल्यो अश्यो आसात की तांच्यांनी आज ह्याच आपल्या कलेच्या आदाराचेर आज बिझनस सेटअप केला. कांय जाणांनी पुस्तकां बरयल्या, म्हणजे खंय तरी एक नामना मेळोवपा खातीर आज हें जेवण जेका फक्त आमी आदीं म्हणटालीं कितें बायलांचें काम कितें फक्त रानां वाडा उश्टी काडा, पण हेच रांदप आज इतलें इम्पॉर्टंट जाला की फक्त जेवण करून आपल्या फॅमिली मेंबर्सांक वाडोवपाचेंच न्ही, पण आज खंय तरी समाजान एक तुमची ओळख निर्माण जाल्या. कितलेश्योच बायल्यो आज फाटल्या जेन्ना वायट टायम आशिल्लो कोविडाचो कितली बिझनसां बंद पडिल्ली, कितले लोकांच्यो सर्विसीस गेल्यो, पण अशा वेळाचेर तुमी पळयलें आसतलें की कितल्या बायलांनी मुखार येवन आपले बिझनस सेटअप केले. आज त्या स्टेजीर ती आपल्या घराक एक आदारस्तंभ दितात. सो बायलो आमी हम किसी से कम नहीं अशें म्हणल्यार जाता, कित्याक आमी सदांच अशें आसतात की खंय तरी आमच्या देवान एक अन्नपूर्णाच हाडला. सो तुमच्या हांगा सगळे बशिल्ले सगळे अन्नपूर्णा तुमकां ऑल द बेस्ट. कित्याक प्रायज कोणाकय म्हणो पण फक्त इतकें लक्षात दवरात की वी आर द बेस्ट आनी आमीच अन्नपूर्णा. बाकीचे तुमकां ज्यो टिप्स आसात त्यो हांगासर अमिता मॅडम दितलीच तुमकां, कित्याक ती तातूंतली एक्सपर्ट. पण म्हाका दिसता सगळ्यांनी खूब प्रयत्न केले, एक बरो म्हणटा ते एफर्ट्स घेतला प्रत्येकान आनी बरो हांगासर एक डीश हाडला. म्हाका हांवें खरें एक टेस्ट करतना एन्जॉय करून टेस्ट केला, फक्त जजींग पुरतें न्ही. हांव सगळें खायत आशिल्लें म्हणून म्हाजें डिलीट जालें, तांचें डिलीट जालें. सो हांवें तर मोस्ट एन्जॉय केला. सो खरेंच तुमकां मनाक आजातल्यान देव बरें करूं. आनी जशें तुमकां खबर आसा की हे कॉम्पिटिशन इन एसोसिएशन विथ गोमंतक आशिल्लें
आणि गोमंतक जो सगळ्या बऱ्यातले बरं न्यूज तुमच्यापर्यंत पावयता ताची आता जोड ती गोमंतक टीव्हीचेर आणि गोमंतक टीव्हीच्या वरवीं बायलां खातीर आणि खूप वेगवेगळे प्रोग्राम करीत असता. सो प्लीज गोमंतक पेपरा बरोबर पेपर तर सगळ्यांच्या घरात येतातूच. सो गोमंतक पेपरा बरोबर गोमंतक टीव्ही पळयात आणि तातूंत आमकां सगळ्यांक पळयात. देव बरें करूं. थँक्यू. सो दादल्यांचें कितलें शिकू आनी कितलें जोडू घरे तरी ताका भुरगीं लागतलीच आनी भुरगीं लागतकीर ताका बायलेचें जेवण जायच पडटलें तेन्ना ताका इम्पॉर्टन्स मेळटा. एक दीस जर बायल बरी ना जाल्यार पडलो होवपाची. ही वील बी इक्वल टू एवरीथिंग बट नॉट कुकिंग रायट. सो ह्या खातीर बायल मनशाचें म्हत्व आसा रांदचे कुडींतलें आनीक हांव ह्या विशयाचेर गोडाचे बरें उलयतां पण आज हांगा थोडेच उलयतां. सो म्हाका दिसता आज बायल मनशा जेन्ना न्हवरो व्हंकल पळयता तेन्ना कितें पळयता फक्त तिचें रूप पळयता. बरी बरी सामकी दिसता तिकाच पसंद केली हायली क्वॉलिफायड पळयता. ओके पूण म्हाका दिसता आजच्या काळान खंयच्याय मायंड सिलेक्ट करता किंवा दादल्यान वर चूज करता आसतना ह्या सगळ्या हाचे बरोबर तिका रांदपाक येता काय ना हें पळोवंक पळोवपाक जाय. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कारण आयच्या भुरग्यांक जे पळय भायले जंक फूड आनी सगळे रेडीमेड फूड खावप पळय दुयेंस जाता अकॉर्डिंग टू हेल्थ ऑर्गनायझेशन जागतीक आरोग्य संघटना ओके हेल्थ ऑर्गनायझेशन वर्ल्ड वायड ते सुद्दां म्हणटा की जंक फूड खावन भुरग्याची वाड जाल्या. बायल मनशाचे आनी यंग भुरग्याचे वय जाणटे जावपाचे 50 years घरची बायलेक रांदपाकूच नाका सगळे भायले ती घोवाक सांगता एकदा पार्सल हाडा भुरग्यांक सुद्दां सांगता आपले हांव म्हणलें सगळे बायलां सगळे बायले म्हाका मारतले. I would like to thank for inviting me here today and I wish you all the best for the next competition. First of all, congratulations to Mr. Harikol for CMM and CMM to have such a dish. I was not aware that you had had it for 5 years. Otherwise, I would have definitely come earlier also. A big congratulations to all participants, and as Mr. Cole said, that all our participants and then somebody should be a winner. I would say all participants are winners. If you have taken the initiative of taking part, you are winners. And I'd like to point out the point which she said that all men can't cook. No, we won't get into debate for that. But yes, I've been in this industry as a chef for 28 years and 15 years I've been in the US. But what I have seen over here and what I judged was for the roots. Cooking, yes, we do, but the roots. What are your roots? How do you see it? Creativity, I did not give much attention to, but yes, to the taste and the roots. What I mean by roots is Gomantak कितू हाय तांचे जेवण तें पळयताले आनी taste, there was one better than the other, and some things which really caught my eye was, now I will not call you all housewives because you're a wives outside also, but homemakers. So homemakers are understanding the truth of nutrition, the fact that you need to make something nutritive, you need to make something which is healthy, and that's what I seen over here. There are some dishes which really, even I was finding it very inspiring, so that I got some ideas of my own when I seen some of these dishes. And congratulations to you all, and thank you sir for calling us to be here. Thank you sir.
ह्या स्पर्धेचो तिसरो इनाम फावो जालो अर्चना पांडे हांकां. ताणें डबल हलवा हो पदार्थ केल्लो. दुसरो इनाम फावो जालो दुर्गा कामत, जिणें पायनॅपल डिलायट केल्लें. पयलो इनाम फावो जालो आशा सुतारिया हांकां. तांच्यांनी एसॉर्टेड फ्रुट्स हो पदार्थ केल्लो. I'm Asha Sutaria, winner of today's competition, and thanks to Gomantak Tv, CMM, and everybody for making me winner. Thank you so much. तर बरें जेवण जेवात आणि हेच बरें जेवण तुमच्या घरच्यांकूय दियात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.